pochnaisa, usramade sodo, ani sodo sapo Jesu. बायन मरे देवाची माये आम्हा पप्प्यां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman mare kurpen bolale, सर्वेस pochnaisa, usramade sodo, ani sodo sapo Jesu. बायन मरे देवाची माय आम्हा पप्प्यां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman mare kurpen bolale, सर्वेस pochnaisa, usramade sodo, ani sodo sapo Jesu. बायन मरे देवाची माय आम्हा पप्प्यां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman mare kurpen bolale, सर्वेस pochnaisa, usramade sodo, ani sodo sapo Jesu. बायन मरे देवाची माय आम्हा पप्प्यां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman mare kurpen bolale, सर्वेस pochnaisa, usramade sodo, ani sodo sapo Jesu. बायन मरे देवाची माय आम्हा पप्प्यां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman mare kurpen bolale, सर्वेस pochnaisa, usramade sodo, ani sodo sapo Jesu. बायन मरे देवाची माय आम्हा पप्प्यां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman mare kurpen bolale, सर्वेस pochnaisa, usramade sodo, ani sodo sapo Jesu. बायन मरे देवाची माय आम्हा पप्प्यां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman mare kurpen bolale, सर्वेस pochnaisa, usramade sodo, ani sodo sapo Jesu. बायन मरे देवाची माय आम्हा पप्प्यां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman mare kurpen bolale naka, merdadaki amka niwad. नमान मरे कृपेन बलले सवेस पोच जिरायसा ओस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूजेजो. Bain mare Shemai, Amma Piagachi Nadikor, Natanam Shamana Shavarame. नमान मरे कृपेन बलले सवेस पोच जिरायसा ओस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूजेजो. Bain mare Shemai, Amma Piagachi Nadikor, Natanam Shamana Shavarame. नमान मरे कृपेन बलले सवेस पोच जिरायसा ओस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूजेजो. Bain mare Shemai, Amma Piagachi Nadikor, Natanam Shamana Shavarame. नमान मरे कृपेन बलले सवेस पोच जिरायसा ओस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूजेजो. Bain mare Shemai, Amma Piagachi Nadikor, Natanam Shamana Shavarame. नमान मरे कृपेन बलले सवेस पोच जिरायसा ओस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूजेजो. Main mere Shemai, Amma Piagachi Nadikor, Natanam Shamana Shavarame. महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या Adi atani soda soda Amen. ओ मोजे जिजो भोग सामका नराम कांकणा चितली सगळे आत्म्या सरकारवर उनिकून तर करत असलेल्या नमान राणी काकलुतीची माय जिसके आमचे जीवित अमृतानी परवसो आम्ही पदे शेवेची बालकां तुकाला मातां हे दुखाच्या कोणास संस्कार सोडून रुदन करून माझ्याक प्रार्थना आमच्या दरा शरीराची तुझी काकूची घाल तू कुमाला तलबनाक बर मरे हे परदेशांत तुझे परदेशा नको भगवान देवाची मे आमची खातीर माग जेजू ख्रिस्तान आमकां फाव जावच्या पाप साहेबाच्या इंतसा पासत आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझ्या राज आमकां तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो लायसन्स आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलां मुक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडोवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवाड. नमान मेरे कृपेन बलले सवेस पोच जिरायसा ओस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूजेजो. मागीर मेरे देवाशेमाय Amma Piagachi Nadikor, Natanam Shamana Shavarame. महिमा बापान पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या Adi atani soda soda Amen.
सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुमकां जेजू कृपा दिवं. आनी आज आमचो पयलो दीस त्रिदुमाचो इमाकुलाद कोसिसांव सायबिणीचो आयचे मिसाची मांडावळ सांबाडटा सेंट विन्संट पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी मारिया इमाकुलाद समुदाय रेजिडेन्सी होली क्रॉस समुदाय आसोय दोंगरे आनी होली फॅमिली समुदाय नाकेली. ह्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांक रावतल्यांत हांगासर तांचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया कॉफ्रादे दे इमाकुलाद कोसिसांव ह्या वांगड्यां खातीर देवान तांचेर आशिर्वाद घालून आनी जे कोण मरून गेले ते सगळ्या कॉफ्रार भावा भयणांक देवान सासणाचो विसव दिवं म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एका क्रिस्तांवाचें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्ताचो पाटलाव. आधुनीक काळार क्रिस्ताचो पाटलाव करप हाची समजुणी म्हणल्यार न्हय सगळें सांडून ताच्या फाटल्यान वचप. पूण जंय आमी आसा रावता भोंवता आनी जियेता थंय तांची तत्वां जियेवप. क्रिस्त बाबाताचे आकारणेन पुंजायलेली क्रिस्ती तत्वां आमचे जिणे वरवीं मनीस जिविताच्या सगळ्या क्षेत्रांनी पसरोवंक गरज. मारेन न्हय फकत सुम्या जेजूक जल्म दिलो पूण आख्या जिवितान ताच्या तत्वांची पोचोली देख दिवन जियेली. तर आयज ह्या मिसा बेटेन क्रिस्ती तत्वांची वळख घेवन जिवितान जियोंक आमकां तेच सोम्याचो आदार मागुया. बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारान जियेता आसतना किरीत भाशेन ह्या संवसारान मारयेन देवाची कुशी पाडली आनी देवाची कुशी पाडून आपल्या जिवितान खरे तरेन ती आपल्या जिवितान देवाक मानता तसलें जिवीत जियेली. तर आज किरीत भाशेन देवाची कुशीक आमी सदांच राजी जावंक न्हय आमी आमकां जाय ते भाशेन करूंक आनी देवाचे कुशीक राजी जावन त्याच देवाचो पाटलाव आमी करूंक ह्या मिसाचे भेटेन खोतखोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवा आनी एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पोदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागून सदांच सांकवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुतान एका निती आंकवार कुशींत मनशा सोयम घेवंक तुजी खुशी जाली देखून खरेंच ती देवाची आवय म्हूण आमी सोत मानता. तिच्या आदारान मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताचेर तीर बाबाट दवरूंक आनी तिणें ताका घेतला त्याच मोगान आमच्या काळजांनी ताका घेवंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवूच चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन.
इजायास प्रवताच्या पुस्तकावेले वाचप. ओरणे आनी सुकलोली जमीन कुशाल जावं, पाट जमीन सोंतोसू आनी फुलू, कोमला भाशेन तिका फुलां फुलू, ती सोंतोस बरीच जावं आनी आनंदान बरोवन गितां गावं, तिका दिल्ल्या लेबनाची मोहिमा, कार्मेल्याचो आनी शेरोनाचो प्रताप, सर्वेस्पराची मोहिमा ती पळयतली, देवाचो प्रतेप ती दाखयतली. तोकलोले हात गोट करात, तीर करतात कडकडटली दोंपरां, भिवकुऱ्या काळजांक म्हणात, तीर घेयात, भिव नाकात, हो पोले तुमचो देव येता, सूत घेवंक तो येता, देवाचे फारीकपण पावता, तुमकां सोडूंक तो येता. तेन्ना क्रुदांची दोळे उकडटले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातली, तेन्ना मेरवा भाशेन तोटे उडयतले आनी मोन्याच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो. कित्याक अरोन्यांत उदक व्हांवता, कोरपलेल्या गांवांतल्यान जोरी फुट्टा, सुकी कर्दी जमीन एक तोले जाता, तानेल्लोले भिवच्यो जातात उदकाच्यो जोरी. जंय कोल्यांची दोल आसली थंय उपजतली बेटो आनी ल्यव तांतल्यान बेश्टोवंक नासलोलो एक राजमारोक वेतलो, ताका पवित्र वाट म्हूण पाचोरतली. मेल्ली मनशां त्या रस्त्यावेल्यान वेचिनात आनी वाट नोकलो आशिल्ली पर्यान त्या रस्त्यार वाट चुकचिनात. थंय शीव आसची नात, रानवटूय जानवरां ते वाटेन फिरची नात, पूण फकत सोडवण मेळ्ळोली त्या रस्त्यार चलतली. कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यात तीच परत येतली. संतोशाचे उल्हास सोडून ती सियोनांत येतली, ताच्या मुखामोल्यार सदांच कुशालकाय रोसतली. संतोश आनी कुशालकाय ती भोगतली, दूख आनी रुदन नाच जातली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गायोनांत जातलो, आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. सर्वेस्पोर सांगता ते चीट दिवन आयकता. कोरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेगेन घेतात. विस्वाशीपण भिवंतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितेचो उजवाड. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफल पिकाल. नीत चलून येतली ताचे मुखार ताचे पालवांनी पावलां घालून येतली शांती. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो.
उद्गार. Sorbes por soy, sorbes por soy, sorbes por soy, soy. Sorbes por soy, sorbes por soy, sorbes por soy, soy. ओ पोले येता राजा, मनशाकुलाचो दोनी आमच्या गुलापणाचे जावं तो कोडून उडयतलो. Sorbes por soy, sorbes por soy, sorbes por soy, soy. Sorbes por soy, sorbes por soy, sorbes por soy, soy. Sorbes por तुमचे सवे असो. Mateva pormoni Gesù Cristace shubortoma. लोकांचे उरपोंची पळोवन जेसू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोशी आयले. तेन्ना आपलें तोंड उगडून अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गरीब ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें. रुदोवन करतात ती सुभागी देव तांकां बुजवण दितलो. बोडी ती सुभागी प्रितूम तांचें दायज. प्रमाणीकपणाक तांणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी देव तांकां दादुशी करतलो. दोयाळ ती सुभागी देव तांची दोया करतलो. काळजांत नितोड ती सुभागी ती देवाक पळयतली. शांत ती करतात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाडो सोंसतात ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाडो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी खुशाल आनी संतोश बरी जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मोजरी तुमची. तुमच्या आदी प्रवाद्यांकूय तशेंच तांणी दुमाडो दिला. जेसू क्रिस्ताचे शुभोर्तो महानी. प्रितीच्या बाबा भयणो, आज आमचो त्रिदू म्हणटच आज आमी पयले दिसाक विशय घेतला तो जावन आसा क्रिस्ती तत्वान जिवन मारये भाशेन जेसूचो पाटलाव आमी करुया. आनी आयच्या दिसाक आमी ही तत्वां कशी तरेन आमी नियाडूंक जातात हें शुभ वर्तमान आमकां उक्तेपणी काय बरें बागया वरवीं सांगून दिता. पूण हाचे आदीं एक राज्यांत एका गांवांत एका घडणेचो तुमकां हे वेळार दाखोड करता. आनी तो जावन आसा भाऊ एक राजा आसलो. एका दिसाक तो आपल्या राजमालांत उबो आसलो आनी राजमाल सदांच राजाचेर सगळे शाराक दिसती पडटा ते भाशेन ते बांदताले. जशें आमची फिरगोज आसा, आमचे रेजिडेंस, पाद्रीचे रेजिडेंस आमी पळयत जाल्यार सगळो गांव सकयल आमकां दिसती पडटा. म्हणटच वयताना आमकां सकयल कोण वेता कोण येता, मोटर आतां झाडां जाल्यांत खरी पूण दिसती पडटा. ते भाशेन राजमहाल आसता आनी राजा सदांच राजमहालाची तेंगशेर वेतालो. वयर टॅरस तशी आसता पळय ते भाशेन तांकां एक टावर आसतालो आनी थंय ताचे सोल्दाद आसताले ते राखण करताले. कोण दुस्मान येता कोण दुस्मान वयता हाची ती राखणदार ते करताले. अशें दिसाक तो एका दिसाक सकाळचो बरो उठलो, आपल्या सगळ्या ब्रेकफास्ट आपलें जेवण खाण करचे आदीं पासयेक म्हूण गेलो आनी वयर तेंगशेर तो गेलो. थंय ताणें आपल्या शेता बाटांचेर नदर घातली. आपल्या लोकांच्या परिस्थितीक ताणें वयतान पळयली आनी जेन्ना
आपल्या शेतांनी ताणें बोवाडो मारूंक एक आपली नदर घातली तेन्ना ताणें सुकण्यांक पळयली. आमकां सगल्यांक सुकणीं पळयली उपरांत जिवाक बरें दिसता. पूण ह्या राजाक राग आयलो ह्या सुकण्यांक पळोवन. तांकां पळोवन तो खुशाल जालो ना. कित्याक जायत? सुकणीं भात खातालीं, चोंचावन भात खातालीं सगळीं, आनी जायतीं सुकणीं आसलीं आनी थंयसर भात खातालीं. ताणें आनीक एक नदर मारली थोड्या झाडांचेर आनी ताणें पळयलें सुकणीं फळां खातालीं. आनी ताणें आपले मतीन चिंतलें ही सुकणीं कशीं जायत? देवाची कुशीक पाळिनात तीं, आपल्याक जाय ते भाशेन फुकट खातात. ही सुकणीं सगळे म्हजो जेवणाचो परामोस आसा तो विबाडटात, काबार कोत्तात. ही सुकणीं म्हाका सगळें हानिकारण आसा, म्हाका सगळें मेळो ना, म्हाका मेवपाचें आसा, म्हजें गोणें भरून धरूंक जातात ते रिते करूंक तीं वावुरतात. असले मनान ताणें चिंतून आपल्या मुगदोमाक आपयलो आनी म्हणलें आजतान सगळ्या गांवच्या लोकांक एक निर्णय मोजो दी, एक एकल्यान गोफीण करची आनी ह्या सुकण्यांक मारून उडोवचें. राजाचो हुकूम म्हणल्यार सर आंकोपे आमी म्हणटा, म्हणजे कोणाच्यानूच ताचेर आड वचूंक जायना. आनी आदल्या काळार राजाच्या हुकुमाचेर कोणूय आड गेलो जाल्यार ताका जिवेशी मारताले. लोकांनी जशें राजान सांगलें आपापल्यो गोफिण्यो केल्यो आनी सगळ्या आख्ख्या गांवच्या सुकण्यांक जी कोण बायलीं येतालीं तांकां मारून उडयलीं. एका दिसा कशें जालें की रात आयली आनी आवाज आयकूंक आयलो आनी बुरू 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 करून आवाज येता तो पळोवन राजा भायर सरलो. सकाळीं फुडेंच तो म्हणून लागलो रातभर म्हाका जेम ना, कसलो तरी आवाज. सकाळीं बाबा भयणी उठलो जाल्यार ताचे मुगदोम धांवून धांवून आयले आनी म्हण राजा सायबा आमचें सगळें निसणटोन जालें. कितें जालें? तोड लोकस्ट आनी येवन सगळें आमचें शेत, ताचें बी, आमचीं झाडां, ताचीं फळां, ताचीं फुलां सगळीं खावन तांणी आमचें बरें फळ दिवपाचें उत्पन्न जावपाचें झाडांक नश्ट केलें. आनी असले वेळार राजा आपणाच भितर एक वस्त चिंतूंक लागलो, देवाची येवजण देव जाणा. देव आपल्या ह्या तत्वां उदेशी सुभागीपण आमकां दिता. देव आमकां ह्या संवसारान शांती दिता. देव आमकां ह्या संवसारान अदीक आनी अदीक एकामेका सवे संबंद वाडूंक आनी आमी जिवंक आमकां बरी नितोड निर्मळ काळजां दिता. पूण आमी मनीस ह्या संवसारान जियेता आसतना ह्या क्रिस्ती तत्वां पोरमोणे जिवचे बदलेक आमी स्वार्थी, आपस्वार्थी, आमकां जाय ते भाशेन आमच्या वाद्याचे, आमकां जाय ते भाशेन निसणटणाचे, आमकां जाय तशे नाडबुदीचे आमी जाता. आनी हेंच कितें आयच्या वाचपांत आमकां मेळटा. भाव भयण, जेजू आपला पाटलाव करतल्या शिसांक भावा भयणो आयच्या दिसाक ह्या भाग्याची वळख दिता आनी तो ही भाग्यां दिवन आपल्या जिवितान पयले सुवातेर आपूण जियेता. आपल्या शिसांनी ह्या भाग्या प्रमाणे जिवचे हे जेजूचो आवड आसलो. आनी हाका लागून तांणी सादेपणान, तांणी दुलोबायेन, तांणी खालतिकायेन, तांणी प्रमाणीकपणान, तांणी दोयाळायेन, तांणी निर्मळपणान आनी तांणी सोंसणिकायेन हें देवाचें राज फुडें व्हरूंक दिसपोटी वावुरचें ही जेजूची येवजण आसली. आनी हाका लागून तो तांकां दोगां शिसांक बरोबर धाडटा आनी तो म्हणटा तुमचे बरोबर कांयच आसचें न्हू. तुमचे बरोबर बुती, तुमचे बरोबर सगळें तुमची गिरेस्तकाय, तुमचे बरोबर तुमी कितें व्हरतात तें सगळें आसचें न्हय. ज्या घरांत तुमी भितर सरतात थंय तुमी म्हणचें शांती ह्या घराक. थंय तुमकां कितें दितात जेवणा खाणाक तें तुमी खावचें आनी धादोशी जावचें.
ज्या घरांत तुमकां स्विकारिनात तुमच्या पांयाची धूळ तुमी फापडून थंयसर तुमी भायर सरचे. हो काय बरी येवजण जेजूची आपल्या शिसांक आनी आपल्या ह्या दोन दुतांक विचून काडलेल्या 12 जाणांक जेजू किरीत भाशेन ही आपली तत्वां जिवंक तो तांकां तांच्या जिवितांत शिकयता. आनी खरेंच दोन दूत आनी जेजूचे शीच आपल्या जिवितांनी तत्वां जियेली. इतलेंच न्हय, जेजून सांगलां ताचेहून अदीक ते आपल्या जिवितांत करूंक पावले. कितें केलें काय ताणें? पयलीं सुद्दां आपल्या जिवितांत दुमाडो ताणें सोंसलो. क्रिस्ताक गोवाय दिवंक आपूण रोख साक्षी म्हणजे मारतीर कशें ते मेले. क्रिस्ताची तत्वां जिवंक भाव भयणो दुसऱ्या मुखार उणेपण तांणी भोगलें. क्रिस्तान आपल्याक शिकयलेली जी तत्वां दुसऱ्या समाजांत तांणी भाव भयणो एकवट हाडूंक ते वावुरले. एकामेका सगळें भासाभास करूंक बागेवन पावलून जायत्यो कोरीतकारांक, त्या सलोनिकारांक, फिलिपकारांक चिट्यो भावा भयणी बरयल्यो. आपुणूच पयले सुवातेर खालतो जावन आपणाक बोणकोणी नासतना सुद्दां तितूस आनी तिमोथाक भावा भयणीनो ताणें चिटी बरयली आनी म्हणलें, तूं म्हज्या भावा फिलोमेनाक मानून घे आसा तसो. हांव तुजो भाव कसो, हांव तुजो सेवक कसो, एक चाकर कसो तुजे लागीं प्रार्थना मागता. म्हणजे जी तत्वां क्रिस्तान तांकां शिकयलेली खालतिकायेची, दयाळायेची, निर्मळपणाची, जी तत्वां जेजून देवाचें राज बांदून हाडूंक आपल्या जिवितांत तांणी प्रमाणीकपण दाखोवंक जाय आसलें, ही तत्वां भाव भयणो शिसांनी आपल्या जिवितांची. मारयेचेर आमी नदर मारता. मारयेन आपल्या जिवितांत भाव भयणो एक वड हांव वाचता आसतना तिणें अखंडपणान आपल्या जिवितांत परिस्थिती येता तेन्ना पवित्रपणान जिवंक मारिया सदांच वावुरली. पयले सुवातेर 2 वस्तू मारयेन आपल्या जिवितांत केली. भिरांती आनी अडचण्या मदें देवाची तत्वां आपल्या जिवितांत ती जियेली. ताच्या उतरा प्रमाणे तिणें आपलें जिवीत मांडून जावं दी म्हजें जिवीत तुज्या उतरा प्रमाणे. गाब्रिएल देवदूतान तिका सांगलें, तूं देवाची आवय, सजमूंक ना कितें तें. घुस्पोली, आंकवारपणाचे दाग पडटा म्हूण ती जाणा आसली. तरी पोत्यान हे भिरांतीन तिणें देवाचे उतर पयले सुवातेर आपल्या जिवितांत मानून गेलें. खालतिकाय. दुसरी वस्त मारयेन केलें म्हणटे तें जिविताच्या आडकोडींनी देवाची तूस तिणें गायली. दावी एलिझाबेथीक मेळूंक गेली आनी तिणें एलिझाबेथीक म्हणलें, सोदरा वयले पदवेदारांक सोदरा वयले शेवटी तेले म्हजे असल्या ल्हानवीक चाकुरणीक देवान विचून काडली. देवाची तूस तिणें गायली बाबा भयणीनो. आमी जिवितांत अडचण्यो येता तेन्ना मारिया आमकां एक देख. आमच्या जिवितांत भाव भयणो कोश्टां वरवीं देवाक कशें लागीं रावचें मारिया आज आमकां शिकयता. दुसरी वस्त अप्रसिद्धी वेळार देवाक मारिया अखंड भावार्थान विस्वाशी रावली. तिका जागो नासलो आपल्या भुरग्याक जल्माक हाडूंक. तरी परत्यान एके खाणावळीन ती गेली जंय गोरवां आसली सांबाळटाले थंयसर वचून आपल्या पुताक जल्म दिलो. परिस्थितीन ती देवाचेर पातयेली. देवाचेर तिणें विस्वास दवरलो. आनीक एक वस्त आपल्या जिवितांत केली म्हणटा ती देवाचे कुशेक ती राजी जाली. जेन्ना जेजून म्हणलें, ओस्तोरे हो तुजो पूत, आनी त्या जुआवांक म्हणलें जेजून, ही तुजी आवय. परिस्थिती तूं ती देवाची ती करूंक पावंक ना पावयना, पूण देवाची येवजण, देवाची कुशी कितें गाय. कुसार म्हजो पूत उमकोळटा, मोडटा, तरी पोत्यान म्हाका सगल्या मनशा कुळाची आवय करून दिता. हे देवाची कुशेक ती राजी जाली. आज तुका आनी म्हाका भाव भयणो ही क्रिस्ती तत्वां जिवंक तोच देव आपयता. कशे तरेन? पयले सुवातेर आमी एक समाजीक जिवीत जियेता, पूण समाजान जियोवचे नादी आमी क्रिस्तांव कशी जियेता तेन्ना तुका आनी म्हाका ही तत्वां जियोवंक तोच देव मारये उद्देशी आपयता. मारयेन तर भिरांतीन आपल्या अप्रसिद्ध जिवितान आपल्या देवाची कुशेक पाळो दिवन तिणें जियेली जाल्यार एक क्रिस्तांव कसो तुवें आनी हांवें हेच तत्वां प्रमाणे जियोंक गरज. कुशे मनान आमी गरीब आसूंक गरज.
आमी भाव भयणो शांत आसूंक गरज, आमच्या जिवितान दयाळ आसूंक गरज, आमच्या जिवितान आमी खालती आसूंक गरज, तेन्ना की देवाचें राज पयले सुवात आमच्या जिवितान दाखोड जातलें. दुसरी गोष्ट, ह्या समाजांत आमी जियेता तेन्ना ह्या समाजाचो बांदपास आमी घडोवंक गरजेचें. कसो आमी घडटले? शांती आनी भावपण हाडून. आमी जेन्ना शांतीचीं उतरां एकामेका सगळे उलयता तेन्ना आमी घडये समाजाचो बांदपास अदीक घट करूंक पावतले. आमचे मदें जाती काती सोडून आमचे मदें हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम, जैन, बुद्धिस्ट हे धर्म आमी सोडून वेगळोचार पयस करून आमी मनीसात म्हूण ओळखून घेता तेन्ना आमी खरेंच क्रिस्ती तत्वां आमचे मदें जिवंक पावतले. महात्मा गांधीन म्हणलां तशें क्रिस्ताक हांव म्हजो खरोच एक म्हज्या जिवितान तो खरें देवाचो दूत म्हूण हांव मानून घेता. पूण क्रिस्तांवांक हांव बाबा भयणीनो मानिना, कित्याक क्रिस्ताची तत्वां ती जियेनात. हांव क्रिस्ताची तत्वां जिवंक दर दिसाक प्रयत्न करता अशें गांधीन म्हणलें. आय लीव द वॅल्यूज दॅट क्रायस्ट टॉट, नॉट द वॅल्यूज दॅट द क्रिस्टियन्स टीच. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान जायते फावटी घडये आमकांच एक विचार, खरेंच आमी हातयारां गाय शांतीची, आमी खरेंच दुतां गाय, आर वी रियली द एम्बेसिडर्स ऑफ युनिटी? खरेंच आमी ह्या समाजान शांती हाडूंक वावुरता काय? खरेंच आमचे मदें भेदभाव पयस करून भावपण आमी हाडूंक वावुरता? आनी शेवटाक ह्या समाजांत आमी क्रिस्ताची तत्वां जियेतले जाल्यार मारये भाशेन आमी एकामेका सवें आमी संबंद वाडोवन, एकामेका सवें आमचे समतोड आमच्या जिवितान जिवंक आमी एकामेका सवें भासाभास करूंक गरजेचें. जायते फावटी घडये आमचे गैरसमज आसतात, जायते फावटी एकामेका सवें दुस्मानकाय वर्साच्या वर्सा आमी चलयता. कित्याक? भासाभास आमचे मदें ना. We don't want to have a dialogue with one another. We don't want to ask and confront the other person. We don't want to burn our fingers. आमी म्हणटा ताका विचारलें जाल्यार I'll burn my fingers. I will be in bad books. I don't want to be in bad books. I always want to be a goody person. तसलें आमचें जिवीत. आज क्रिस्ताची तत्वां जियेतना आमी मारयेचो पाटलाव करूंक सोदता सगळीं, पूण ताचेहून तिच्या पुताचो पाटलाव करूंक आमकां ती उलो मारता. तो जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार मारये भाशेन ही तत्वां आमी जिवंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड ह्या त्रिदुमाच्या पयल्या दिसा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. उबी रावया. बाबा भयणीनो, आमी समाजान क्रिस्ती मनशां क्रिस्ताची तत्वां जियेतलीं जाल्यार गरज आमी पयले सुवातेर एकामेका सवें आमची इश्टागत वाडोवंक, गरज आमचे संबंद वाडोवंक, गरज आमी वायटाचेर सुसूंक, आमी आमच्या जिवितान खालतीकाय आपणावंक. हें सगळें करूंक थोडी आमची मागणी ह्या वेळार मारये उद्देशी बापाक आतां आमी उबारुया. आमच्या पोयत सभेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती तत्वांची खरी वळख आनी समजणी देवा उतराचे मोडणेंतल्यान दिवन पोरचे काकारूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. संवसाराच्या राजकी फुडाऱ्यांनी संवसारांत मनीस तत्वां उखलून दवरूंक आनी रचनेक लागू जातोले मोदे संवादा वरवीं सुटावे करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा,
ख्रिस्ती कुटुंबांनी आपल्या आपोवणे ख्रिस्ती तत्वांची आकारणी म्हूण वळखून ह्या दिशेन बाबाट्यान पावलां मारूंक दर कुटुंबाक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी संवसारान वस्तुल्या वायटाचो अनास क्रिस्ती तत्वा वरवीं जावंक आनी ह्या वरवीं एक नवो एकचाराचो आनी शांतीचो समाज घडोवंक येवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. थोडो वेळ ओगी रावन आमची खासगी मागणी बापाक आमी उबारुया. मारयेचे विणवणेन आमी एकचाराचे मनीस जावं, भावपणाचे संबंद आमी वाडोवंक, समाजान शांती हाडूंक, आमी एकामेका सवे भेदभाव पयसावंक, एकामेका सवे भासाभास करून आमची दुस्मानकाय आमी पयसावंक मारयेन आमकां शिकयलां, जेजून आमकां तत्वां दिल्यान ती जिवंक आमकां करपा मागुया. भोव सुर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात ती आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38. C24 पेज नंबर 38. उबी रावया. म्हज्या भावने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान बागेवंत मारयेचो कुसवो आपले मोहिमेवंत सोक्तेन भरलो. आमी खरेपणी पवित्र जावचे खातीर तोच मोहिमेवंत आत्मो आतां तुजे वेदीचेर दवरलेली ही आमची देणी पवित्र करूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारांनी सासनाचे देवा, सूर काळयेन सूर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें उजवण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सूल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पराचे
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळय. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूड पोरगोटुया. तुझ्या खुर्सारांनी पुनर्जीवनपणा पोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. दिमी घालून आसात ती सगल्यो उबी रावत. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सिरतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरचोरीत मुखामोड पुडेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एविधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन दवरता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदवेदार बापा सर बंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या शे नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तारी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेताय राचूच चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यां सूख माये मोगान एकामेकाक शांती दी.
संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिरीच्या जेवणाक आपुल्यान ती सगली आमी सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Jesu proka swój kuta, modur songi tu kana, korba idzie motodan, umru sorgi czekal sam, korba idzie motodan.
उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुझ्या पुताचे आवयक आज आमी भोक्तीपणी मान दिला आनी ह्या समयार सोडवणीचो संस्कार आमी घेतला. तिचे विणवणेन ह्या संस्कारांत तुज्या काळजाची ओगोणी दोळाय निरंतरी भोगूंक आनी मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी विनम्र काळजान मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. फाल्यां तशेंच 5:30 वरांचेर तेस उपरांत मीस, शर्माव आनी साल्व. भाऊ भयणीनो, आमी मिसाक येता तेन्ना तुमकां 100 फावटी सांगता, आजून सांगता, मनशाक उतर आनी गोरवाक दायें. म्हणटच तुमी ह्या समजणेचो अर्थ काडचो. तुमकां तर मनशाचें उतर गरजेचें गोरवां भाशेन दायें घालिनाकात. कित्याक सांगता, मिसाची समोरोमणी जावन आसा कम्युनिटेरियन सेलेब्रेशन. परतून एकदां सांगता, समुदायीक समोरोमणी, तुमची प्रायवेट समोरोमणी न्हय ती. म्हणटकूच बरोबर उठतात, बरोबर दिमी घालतात, बरोबर मागणें करतात, बरोबर जबाब दितात, बरोबर गायन करतात. हें तुमच्या बेजांत केन्ना वेतलें तें हांव नको. तुमी सजमतात इट्स अ प्रायवेट सेलेब्रेशन. ना, इट्स अ कम्युनिटी सेलेब्रेशन. म्हणटकूच प्रायवेट सेलेब्रेशन केन्ना जाता? जेन्ना क्रिस्त आमच्या काळजान येता. कम्युनियो घेतल्या उपरांत दिमी घालात. तुमकां तर इतली भक्ती आसा देवाची, दिमी घालून मागणें करात ओगयेपणी जेजू काळजान आयला म्हणून. उपरांत मीस जाल्या उपरांत दिमी घालात, जेजूक दिनवासात. सुरवातेक मीस येवचे ना आदी 10 मिनट आदी येवन हे फिरगोजेन तुमी जेजू मुखार तुमचो वेळ सारात. दॅट्स कॉल्ड अ प्रायवेट सेलेब्रेशन. नॉट वेन द कम्युनिटी इज देर. कम्युनिटी सेलेब्रेशन इज बरोबर संबंद आमचो वाडूंक. हाका लागून जेजू सदांच आमकां म्हणटालो, बापा, जूंय दोग वो तेग आसात थंय हांव आसा, आनी जूंय हांव आसा थंय म्हजो बाप आसा. हीं उतरां घोट मोतीन दवरात. तुमची प्रायवेट सेलेब्रेशन करी नाकात बाबा भयणीनो. देव बरें करूं. आतां आमची साल जातली.
सोर्गीच्या Bagiut Maria ce pastor vinotico. बापा उचुऱ्याच्या विस्मिताच्या गुणाला भाग्यवतान परमाने तुझ्या कोपोवीत पुतात आपल्या कुसव्यात घेऊचो असलो देखून तुवें तिका मोडपातकाच्या पोतांतली निवारली आणि तुझ्या जिवान सुभापोणी बोलली. त्यास तुझ्या पुताक या संस्कारांत आमी घेता ताचीच पूर्वी आमकां दिसान दिसो देखील मोड आणि पवित्र आणि उतरावण त्या जिविताचे बहुतेक आमकां पावो या मी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सैमीचो आशीर्वाद आमी सोडून दिवया. ईश्वर पदवेदार देव सैमीचे विनोदीन आमचेर आशीर्वाद घालूं बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. Sorgi